सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की रिसंट इन्सिडंट जो आसा, ट्रॅजिक इन्सिडंट जो घडलो, आयज गोंयभर दुख्खाचें पातळ्ळें आसा. कांय 2 दिसां भितर खुबशे आमदार नाजाल्यार बाकीचे जे सोशल एक्टिविस्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, बायट्स आयले, डिफरंट मिडियाचेर डिफरंट वेगळे वेगळे तरेन आमकां पुटअप जाले. आयच्या दिसा जे आमी बसलेले आसात, जीएमसीन आमी काही लोक आमचे एक्टिविस्ट जीएमसीन गेले, ताजे नंतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान गेले, थोडे संजय बाब आमचो त्या स्पॉटाचेर गेलो. आणि हे सगळे गेल्या उपरांत आमकां काही गोष्टी कळून आयल्यो आणि काही गोष्टी कळ्या उपरांत आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी जें कितें घडलां ताजेर निषेध करपाचें आणि जें कितें घडोवंक जायना आनी जेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हें आमी तुमच्या मुखार मांडपाक लागून आयिल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 4-5 महिने 6-7 महिने पयलीं एक व्हडलो इन्सिडंट जे भारतान घडलो महाकुंभात. आणि तो कितें इन्सिडंट घडलो, अशेंच मोस्तून माड्डून थंयचो लोक कितलेशे लोक मेले आणि कितलेशे लोक गेले थंयसरल्यान आणि खूबशे अनरिपोर्टेडूय उरले. सो हे जेन्ना घडटा तेन्ना खंयच्या तरी स्टेटीन तर घडलें जाल्यार बाकीच्या स्टेटींनी हाजे नोंद करून घेवपाक जाय आणि प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय. आमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा की लहराईची देवीची जात्रा ही लास्ट जात्रा आणि हे जात्रेक भरपूर लोक सामान्यान येता. आणि ह्या रिसंटली तर पळोवपाक गेल्यार सोशल मिडियाचेर जावं खंयचे हेजेर हाजो खुबशे प्रमोशन जाल्लो, इमोशनल टच जाल्लो. व्हिडिओ बाबतीन, सोशल मिडियाच्या बाबतीन खुबशे जाल्ले. शिगम्याच्या हेतून खुबसो कनेक्टिविटी जी आहा पळय लोकांची आनी खुबशे लोक जे आहा पळय ते हांगासर वताले. सो एक्सपेक्टेशन लोकांचे वाडलेले हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें. आयज प्रोटेस्ट जर जाता न्ही जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाक खबर आसता आणि आमकां इन्क्वायरी जाता की कितले लोक येवपाची संख्या आसा काय म्हणून. त्याच्या प्रमाणे पुलीस डिप्लॉय जाता. खंयचोय प्रोटेस्ट जावं तो, त्या प्रोटेस्टाक समज 30 लोक येतले, 40 लोक येतले, 1000 लोक येतले जाल्यार त्या प्रमाणे पुलिसाच्यो गाडयो थंयसर लायता आणि हे एका म्हणटा प्री इन्व्हेस्टिगेशन आणि CID रिपोर्ट येता. सो ह्या बाबतीन जेन्ना इतलो व्हडलो इव्हेंट जाता आणि असो न्ही हो पयले फावटी इव्हेंट जाता, हो कितलेच वर्सां जालो हो इव्हेंट चालू आसा. आता हो इव्हेंट जेन्ना जाता आणि जेन्ना आमचे कडेन ऑलरेडी इन्सिडंट घडलेलो मुखार आसतात, डिझास्टर घडलेलो मुखार आसतात, तेन्ना पयलो प्रश्न येताच की आमचे प्रिपरेशन गोवा गव्हर्नमेंटाचे कितें आशिल्लें. आमचे हेतून प्रिपरेशन आशिल्ले काय नाशिल्ले, काय आमी सगळे फक्त फोटो सेशनाक बिजी आशिल्ले, सगळे फोटो काडपाक, काय आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभयलो. आता पहिली गजाल येता जेन्ना ही गजाल लोक येवपाक लागले तेन्ना एक सामान्य मनीस, फॅली गोम्स सामान्य मनीस, ताणें एक लायव्ह इन्सिडंट जो आहा पळय थंयसर काडलो आनी दाखयलो की हांगासर स्टॅम्पेड जावपाक शकता, पॉसिबिलिटी आसा. आनी ते लायव्ह जाल्ले आनी सगळे एक सामान्य मनीस तर प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक लागून सांगता लोकांक आनी लायव्ह चॅनलाचेर सांगता त्या देवळान. जाल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो जेन्ना त्या इन्सिडंटाक वयता, सेक्युरिटी फोर्स घेवन वयता, कितलोसो सेक्युरिटी आशिल्लो जे आसपास भोंवतणी तो आनी ताची घरकान जेन्ना त्या देवाचे भेट घेवपाक वयता लहराई देवीचे, तेन्ना हो इन्सिडंट तुमच्या मुखार प्रेडिक्शन जायना काय ना. हो जो आता इतले लोक येता वयता हाजेर इम्पॉर्टंट मिटींग कॉल आउट जाली, इन्क्वायरी घेतली, नाजाल्यार इमिजिएट मिटींग कॉल आउट, टॉप लेवल मिटींग्स तांचे एडमिनिस्ट्रेशना कडेन, पुलिसां कडेन, हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन घेतली काय कितें, काय फक्त आपलो फोटो सेशन करून भायर सरलो. प्रश्न हो येता. प्रश्न जरी तर इतले सेक्युरिटी घेवन आमचे टॅक्स पेयर्स मनी तर आपले सेफ्टी खातीर तर देवळान भितर सरता सुद्दां तुका इतली सेक्युरिटी आसता जाल्यार लोकांचो सेफ्टी कोण पळयतलो, हू इज रिस्पॉन्सिबल. शाल वी क्वेश्चन ऑर इफ वी क्वेश्चन इट देर विल बी सम अदर रिएक्शन टुवर्ड्स इट. हे आम्ही जो प्रश्न विचारता, क्वेश्चन विचारता, जो जनतेच्या नुसार आम्ही हे क्वेश्चन जो आहा पळय चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता. आता जेन्ना हे सगळे घडणुको येताल्यो तेन्ना आमी काही डिफरंट ओपिनियन्स आणि सजेशन्स आणि स्टेटमेंट्स पळयले लोकां कडल्यान. काही स्टेटमेंट्स म्हणपा लागले की थंयसर देवतेर दोरी बांदलेली आणि सकयल दोरी बांदता तेन्ना ते दोरयेक घुस्पडोन पडले.
आणि एक न्यूज येता की तो व्हिडिओ व्हायरल जाता की दोन भक्तां मदीं थंयसर कॉन्फ्लिक्ट जालो आनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तो मारतात हेय दिश्टी पडटा थंयसर तेज्या उपरांत खंय सगळो वायलन्स क्रिएट जालो थंयसर तेही येता. दुसरी गजाल म्हणटा ती लायटीचो कनेक्शन जो आसा पळय तो थंयसर तुटलो आनी कोणाक शॉक आयलो म्हणून हे वेरियस थिंग्स जे आहा पळय मुखार येता. आतां प्रश्न असो येता की जेन्ना पयली गजाल जेन्ना कोणूय इतल्या व्हडल्या क्राउडान न्यूसन्स व्हॅल्यू क्रिएट करता कोणूय जावं तो जाल्यार त्या मनशाक पुलिसांनी थंयसरल्यान अरेस्ट करून भायर व्हरून ना कित्याक. नंबर 1 दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज तो ते ग्रो अप जावपाक शकता. एक किट्टी आहा पळय ती सगळो फूल क्राउड पेटोवपाक शकता. सो त्या टायमाचेर प्रिकॉशनरी मेजर्स कित्याक लागून घेतली ना थंय अरेस्ट त्या मनशाक जाले जाल्यार ओपनली डिक्लेअर कित्याक जावंक ना की ह्या मनशाक अरेस्ट केल्ले म्हणून. दुसरी गजाल जेन्ना हो इन्सिडेंट घडटा तो थोड्या टायमा भितर तो इन्सिडेंट घडटा. आज एम्ब्युलन्स तर थंयसर पार्क केल्ल्यो आसल्यो जाल्यार एम्ब्युलन्स एक्सेस जो आहा खंय इन्सिडेंट घडटा जाल्यार एम्ब्युलन्स एक्सेस कसो मेळोंक ना. तिसरी गजाल जेन्ना आमी म्हणटा की 1000 पुलीस ऑफिसर्स लायिल्ले जाल्यार कॅल्क्युलेशनाच्या प्रमाणे 1.5 किलोमीटर खंय 1.5 किलोमीटर खंय अप्रॉक्सिमेटली थंय त्या वाटेचेर गर्दी आसता 1.5 किलोमीटर सुमार मे बी पॉसिबल मोर. हांव 1.5 किलोमीटर तर धरलो जाल्यार 1000 तर लोक आसा जाल्यार 1.5 मिटराक एक पुलीस ऑफिसर जाता. 1000 पुलीस तर जाल्यार 1.5 मिटराक एक पुलीस ऑफिसर जाल्यार 1.5 मिटराक एक पुलीस ऑफिसर तर आसा जाल्यार त्या दिसा तुम्ही पळोवपाक जाय आमकां पुलिसाचो स्ट्रेंथ तर थंयसर दिश्टी पडलो ना. खंय आशिल्ले सिव्हिलान आशिल्ले म्हळ्यार कशे आशिल्ले ते तांच्यांनी रिपोर्ट दिवपाची गरज. आनी समज आशिल्ले जाल्यार हो डिझास्टर जो जाला लक्षांत घेयात वी कॅनॉट से दॅट गव्हर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आमी ज्या भाशेन एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इंटरनॅशनल टुरिस्टाक सेंट फ्रांसीस झेवियराक तो एक्सपोजिशन आशिल्लो त्या टायमाचेर कसली सेक्युरिटी आशिल्ली ती गोंयभर सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी थोडे अप्रिशिएटीव करपाच्या टायमार गव्हर्नमेंटाक अप्रिशिएटीव केल्ली आहा. पूण दिस इज कंप्लिटली लॅक आय डोंट नो लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तिसरी गजाल आमी हांगा तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता जे आमचे डिमांड्स आसा सद्या प्रेझेंटली आमचे काही गजाली डिमांड्स आसा. आमी पळयले की पुलीस ऑफिसरांक सस्पेन्शन जालें. आमी हेंय बीन पळयलें की कलेक्टराक थंयसर सस्पेन्शन म्हणजे ट्रान्सफर जाल्ली आसात. आतां हांकां ट्रान्सफर करून कितें मेळटलें पयली गजाल आमी म्हणटा की जेन्ना पुलीस ऑफिसर आशिल्ले पुलिसाचो पोर्टफोलिओ कोणा कडेन आहा. पुलिसाचो पोर्टफोलिओ होम मिनिस्टरा कडेन आहा. होम मिनिस्टर थंयसर स्वता जावन थंयसर गेल्लो आनी स्वता जावन थंय विजीट केला. ताणें कितें केला ते पळोवपाक इन्व्हेस्टिगेट करपाक ताज्या डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेशन जावंक शकना. सो आमी पयलो डिमांड जो आमी करता ज्युडिशरी इन्क्वायरी लेड बाय रिटायर्ड हायकोर्ट जज टू इन्व्हेस्टिगेट द इन्सिडेंट थोरली. कित्याक आमकां इंडिपेंडंट एजन्सी जाय बिकॉज पुलिसाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक पोर्टफोलिओ कोणा कडेन आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा. पोर्टफोलिओ डिफेंड करूं शकता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. तेका लागून आमी कितें म्हणटा की हो जो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय रिटायर्ड जजाच्या अंडर हो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. नंबर 1. Number 2, a separate independent investigation into role of chief minister and home department in failing to prevent the tragedy. मतलब chief minister स्वतः असलो थंयसर. सो जरी तर आमी चीफ मिनिस्टराक सुद्धा इन्वॉल्व करता की तोय रिस्पॉन्सिबल आहा म्हणून जाल्यार तो स्वतः इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकना. ताजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. एनी कॉल हॅज बीन गिवन टू दी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस ऑर पुलीस डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर ताई इन्क्वायरी जावपाक जाय. आणि समज लायटली घेतला कितें घेतला वी वॉन्ट इन्क्वायरी ऑन इवन इन चीफ मिनिस्टराचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तो चीफ मिनिस्टराचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय जाल्यार आमी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी करपाची पडटली. तिसरी गजाल वी आस्क रेजिग्नेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. कित्याक पोर्टफोलिओ ताचे कडेनच आसा आनी हे पब्लीक इंट्रस्टाच्या प्रमाणे कित्याक असो पयलो इन्सिडंट ना. We have seen many failures. I do not want to bring that failures over here, but various failures we have seen. We have seen failures during the COVID time. We have seen failure during n number of incidents where people have lost their lives. Chotho, we want the people whoever have created the nuisance value to be arrested. आमकां तो अरेस्ट जावपाक जाय कित्याक व्हिडिओचेरूय आसा आनी जे कितें तुमच्या मुखार आयिल्ले आसात तेजे प्रमाणे तो अरेस्ट तांकां जावंकूच जाय. Suspension and inquiry against
responsible police and administrative official, जे administrative official, irrespective whether it is a police department or health department, जितले administrative responsible persons आशिल्ले तो फेलियर जाला तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ही जाली इन्व्हेस्टिगेशनाची डिमांड. आमचो दुसरो डिमांड जो आसा तो म्हणटा तो आमचो कंपेन्सेशन. सिंपल गजाल विचारता हांव, आमी आमच्या गोंयच्या लोकांचेर, प्रत्येक लोकांचेर सरकारान जो लोन काडिल्लो आसा तो कमीत कमी 1 लाख एका मनशा फाटल्यान जल्मान येता त्या मनशाचेर 1 लाखाचे कमीत कमी 1 लाखाचेर लोन आसा. आनी हो 1 लाखाचो लोन जो आसा पळय आमकां भरपाक जाय. आनी आमी भरता टॅक्साच्या थ्रू आमी भरता. जेन्ना आमी म्हणटा की आमी हो टॅक्साचो पयसो भरता, लोन भरता, टॅक्स भरता, सगळें डेव्हलपमेंट जाल्यार ह्या टायमाचेर सरकारान 10 लाख रुपया फक्त त्या फॅमिलीक दिवप म्हणजे ही लजेची गजाल आसा. आनी ही लजेची गजाल एकूच कारणा खातीर आसा, मुद्दम तुम्ही मिनिस्टर जे आसा पळय तांकां प्रोविजन जे असेंब्लीन दिल्ले आसात आनी तांच्यांनी डिमांड सुद्दां घातलेलो आसात, तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज अप टू 15 lakhs कितले क्लेम करपाक मेळटा तांकां. मेडिकल फॅसिलिटीज, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ, आय एम टॉकिंग अबाउट वखदांक बीन आनी डॉक्टरांकडे व्हरपाक इतलो पयसो तर घालता जाल्यार आमचो गोंयचो बजेट 30,000 crores बजेट हा. आमचो गोंयचो सरकाराचो बजेट 30,000 crores, 30,000 कोटीचो तर बजेट आमचो एका वर्साचो आसा. जाल्यार आमकां ह्या लोकांक जे 100 लोक अक्षरशः हे स्वर्ग सोडून गेल्ले आसात, आमच्या हांगासरल्यान सोंपलेले आसात, त्या मनशांक 100 कोटी व्हडले, 100 कोटी त्या मनशांक व्हडले. आनी ज्या लोकांक जे आता इंजर्ड जाल्ले आसात तांकां 10 लाख मागिल्ले. सो म्हाका एक विचारपाक जाय, सरकारान आमचो व्हॅल्यू कितें केल्ले आहा? एक बारीक मनशाचो व्हॅल्यू म्हणजे मनीस पळोवन पयशे दिसप, मनीस पळोवन कंपेन्सेशन दिवप. 10 लाख रुपया, हे 10 लाख रुपया किती मेळटा 10 लाखान रे आयज काल? म्हळ्यार आज सरकार आमची लोकांची फकाणां करता काय कितें? हे 10 लाख दिवन आमच्या लोकांची फकाणां चल्लेली आसात. सो म्हाका दिसता की हे जे कंपेन्सेशन जे 10 लाखाचे मनीस गेल्या उपरांत 10 लाख दिता, इट इज नथिंग. एवरी सिटीजन इक्वल म्हणटा आमी, बरोबर न्ही? एवरी सिटीजन इज इक्वल. जाल्यार थोड्या मनशांक एक्सिडेंट जाता तेन्ना 25 लाख कित्याक, आनी थोड्या मनशांक 10 लाख कित्याक, आनी थोड्या मनशांक हांगासर 50,000 सुद्दां घेवन येता एक्सिडेंटाचे. हे डिफरन्स कित्याक? टॅक्स मनी तर सगळे इक्वल पे करता, सगळ्यांच्या नावाचेर तितलोच लोन आहा. जाल्यार हो जेन्ना डेथ जाता तेन्ना आमकां डिफरन्शिएशन कित्याक? प्रश्न हो येता. आयज म्हाका वायट इतल्याच खाडना खातीर दिसता कित्याक आयज जेन्ना ही घडणूक घडटा तेन्ना सगळ्यांत पयली सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की इमिजिएटली ह्या लोकांक इमिजिएटली सर्वीस हे मेळपाक जाय. हांवें खुबशे लोक पळयल्ले आहा थंयसर जे पेशंट्स आशिल्ले, ही एक गजाल. जीएमसीन गेल्या उपरांत दुसरी गजाल म्हणटा ती तांचे फॅमिली मेंबर थंयसर रावता. इमिजिएट प्रोविजन जे आहा पळय जेवणाचे तांकां थंय करपाक दिवपाक जाय आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. आनी हातून काही प्रमाणेन सरकार जो आहा पळय फक्त फोटोशूटाक उरलेलो आसा. म्हाजे सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा की ती फोटोशूट कमी करात, पब्लिसिटी कमी करात आनी डायरेक्ट लोकां खातीर कशें पावपाचें आनी इमिजिएट सोल्युशन्स आहा पळय कशें मेळपाचें तें इम्पॉर्टंट आसा. आमी इतलेंच न्ही, आमी आनी एक डिमांड जो मागता त्या हितून, a formal public apology from the government of Goa. Since Goa government is equally responsible for this disaster, Goa government head of the state as well as the ministers who is linked, जावं तो हेल्थ मिनिस्टर जावं बाकीचे कोणूय जे कन्सर्न, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणल्यार ती वायट इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो आहा ताणें बसचें पडटलें. सगळे जे डिपार्टमेंट लिंक आहा ह्या इव्हेंटाक तांच्यांनी बसून एक पब्लीक अपॉलॉजी मागची पडटली गोंयकारा कडेन आमची चूक जाली म्हणून. इमिडिएट एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ गोवा पब्लीक इव्हेंट सेफ्टी ऑथॉरिटी विथ मॅन्डेटरी SOP फॉर मास गॅदरिंग, हे इमिजिएट तांच्यांनी स्पेशली पब्लीक इव्हेंट सेफ्टी मेजर्स घेवचे पडटले. आता हे घेताना बेश्ट पब्लिकली स्टेटमेंट केलं म्हणून जायना. आमी कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान काल एक ऑर्डर पळयल्ली की 3 दिसां खातीर आमचे ह्या ट्रॅजिक इव्हेंटाक लागून खंयचे मास गॅदरिंग जावचें ना म्हणून. जाल्यार हे मास गॅदरिंग तर जावचो ना जाल्यार त्याच मास गॅदरिंगेक हे BJPचे लोक अटेंड कशे करतात?
कालच्या इन्सिडंटान तेंडुलकरान थंयसर बसून थंयसर एक इव्हेंटाक मास गॅदरिंग, आय डू नॉट नो, आय विल शेअर यू द मास गॅदरिंग विच वॉज डन ओवर देयर, आनी ते गेले म्हणल्यार पेपराचेरूच फक्त तुम्ही हे करतले सिंपथी गेन करपाक, काय डॉक्युमेंट काय इम्प्लिमेंटूय करतले, हो प्रश्न तुमच्या गोंयच्या सरकाराच्या मुखार जाय. दिस इज अ सिरियस इश्यू. वी हॅव सो मेनी इश्यूज रायट नाव. आमी पळयले, आमी सनबर्न पळयले, आमी वेरियस इव्हेंटाक पळयले, खुबशे त्या टायमाचेर व्हडले व्हडले इव्हेंटाच्या टायमाचेर आमचे लोक वयता आणि हे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाचे काम हे सरकाराचे आसा. दे कॅनॉट कम्प्लिटली डम्प द ब्लेम ऑन एनी ऑफ द लोक असे आसले, लोक तसे आसले, लोक सगळे एकठांय भाशेन रावपाक शकना. तेकाच लागून आमी सरकार जो आहा पळय, ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी आसा पळय, हे सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आहा पळय ते वापरतात. आणि हे पुलीस डिपार्टमेंट फक्त एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान वापरनाका. हे पुलीस डिपार्टमेंट आहा पळय ते जेन्ना जेन्ना गरज पडटा लोकांची सेफ्टी खातीर तेन्ना तुम्ही हे पुलीस डिपार्टमेंटाक हांकां युटिलायज करपाची गरज आसा.